गोंय हो पर्यटकांचो सगळ्यात आवडटो प्रदेश असल्या कारणान जायते ट्युरिस्ट गोंयांत येतात आणि गोंयचे ट्युरिझम कॅपिटल म्हळ्यार कलंगूट. कलंगूटची नायट लायफ पुराय जगान फामाद. ट्युरिस्टांक बऱ्यापैकी साधन सुविधा मेळची, तांकां गोंयची एक बरी इमेज दाखोवची, जाणे करून गोंयचें नांव पुराय विश्वान वेगळ्या पावडाचेर पावतले. हाचे खातीर कलंगूट हांगासर स्मार्ट लेन बांदली. हाचो फायदो फक्त ट्युरिस्ट न्ही, तर हांगासर आशिल्ले सगळे शॉपकीपर सुद्धा घेतात. कलंगूट एक हब आसा, ट्युरिझम हब आसा. ट्युरिस्ट जायते हांगासर येता आनी ताज्या खातीर एक स्मार्ट लेन, टिटोज लेन तुमी तयार केली. ताजो फायदो आयज कसो जाता आनी कितें आयडिया आशिल्ली ताज्या फाटल्यान सर? See, that was at the time of pandemic. Pandemic चालू जालो in March. आणि पॅन्डेमिक ओपन जाता म्हणसर ट्युरिझम कशें ओपन करप. आमी कितें केलें की एक लेन ती कोणाक दिली की तुमी ही स्मार्ट लेन करा म्हणून बिझनसमॅनाक. तेणें केली ती स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट फुटपाथ आहली ती बरी तेणें केली, आनीक एलिवेट केली, पेंटींग केलें, आख्खे ते स्ट्रक्चर्स पेंट केले, खुबशीं कामां तेणें केली. लायट्स घातले, इलेक्ट्रिफिकेशन केलें, खुबशीं कामां केली. आनी तेजे उपरांत आमी ती इनॉग्रेट केली. दॅट वॉज द इनॉग्रेशन फॉर न्यू ट्युरिस्ट सिजन इन कोवीड टायम्स. कोवीड सोंपता आनी ट्युरिझम सिजन कसो चालू करप इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर ह्या आमी हे लेनीनसून चालू केलें. गोंयान ट्युरिझम परतून सुरवात जावची. आनी दीस सेंड अ व्हेरी गूड मॅसेज अक्रॉस द वर्ल्ड that Goa is opening back again after COVID times. म्हणजे कोविडान जे लोक खुबशे जाण लोकांक इफेक्ट जालो, बिझनस इफेक्ट जाले, धंदो बंद जालो. हे धंदो खंय तरी परत चालू जावपाक जाय आसलो, आमच्या लोकां खातीर चालू जावपाक जाय आसलो. हे आमी थिंगासर केलें. बट हियर दीस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉझिटिव्हिटी इन द इंडस्ट्री. दीस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी अमंग द यूथ who want to start new ventures or who had already had ventures and they had to stop it because of COVID, and it gave them a boost to restart back again. So yes, सगळें आमी चिंतून केल्लें आहा.